बसका आसा समजून बाबू एकलो पावलो. मीटिंग आसली बिझनेस एडवायझरीची. हय पूण म्हाका आतांच सेक्रेटरी सुबेदारान फोन केल्लो की मिटींग पोस्टपोन सीएमान केल्ली आहा आनी आतांच ऑन द स्पॉट आनी चारांक सोमारा 4 दवरल्या म्हणून. कारण कितें हांवें सांगलां कारण अशें ठोस अशें कांय ना पूण सीएमा कडच्यान हें येयला ताका लागून फोन केलो बोला पूण सगळ्यांक फोन करता आतां सीएमाक येवपाक मेळना. आतां पावलो हांगाच पाट्यार पावले आसतना ओके. बाबू सीएमा सरकार अधिवेशन 3 दिसांत गुटलायता. काँग्रेसीन तोय इश्यू केला. Now we will take the issues, take the inputs from the stakeholders and take it up in the assembly. Certainly, Congress party is not in the assembly, not going to allow them to do what they want. This 2-day assembly is a blot in the democracy, in the democratic fabric of Goa, at least in Goa. MLA Parrikar government he should always say that I'm the only fellow, I have got 50 days of assembly session. I think he's not going to complete even 15 days of assembly session. 50 days of session. We all disrupt the session. See, we will meet again, we will discuss, we will not say anything. You never know. But it is a party decision. I will abide by the party decision. Kamit kami 15 days where Kamit kami at least 25 days, 24 days आहे. बजेट सेशन मध्ये 24 डेज आहे. राज्यपालाचे अभिभाषण धरून 29 ते 31 जानेर असे 3 दिसां भितर सरकार अधिवेशन गुटलावंक सोदता. पूर्व फक्त 16 दीस इतले रेकॉर्ड उणे कामकाज जाला. अंदूय तसलीच लक्षणां. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी.